नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सतोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स. गोयचे 108तले 21 गांव इको सेन्सिटिव्ह एरियेतल्यान भायर काडपाक सरकाराचे यत्न. केंद्राची एक्सपर्ट टीम गोंयांत येवन करतली स्टडी. नोव्हेंबरांत येवपाची शक्यताय. गोयचे दर्यांत नुस्तेमारी करपाक आयिल्ल्यो मालपे कर्नाटकाच्यो 2 बोटी धरल्यो. कोस्टल पुलिसांची कारवाय. फक्त फायन नाका, बोटी सीज करात, रापणकारांची मागणी. सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाचे 90% काम पुराय. मुख्यमंत्र्यान घेतली रिव्ह्यू बसका. 15 तारीख डेडलाईन. आलेश म्हणटा कामां वेळा भितर जातली. एनजीटीच्या आदेशा उपरांत एअर क्वालिटी आणि नॉइज पोल्युशनाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर 3 समित्यांची नेमणूक. एमिशन रिडक्शन टार्गेटा खातीरूय समित्यांचेर जापसालदारकी. आदलो क्रिकेटर आशिष नेहराच्या बेकायदेशीर बांदकामा वयल्यान केळशी ग्रामसभा तापली. सरपंच म्हणटा प्रकरण GCZMA कडेन. 25,000 मेरेनूच फायन मारूंक पंचायतीक अधिकार. चोडण जुव्यार येवपी मेगा प्रोजेक्टाक थळाव्यांचो विरोध. पंचायत दाखयलीपय करता लोकांचो आरोप. प्रकल्पाक विरोध करपाक 1,500 मायज लोकांनी मारल्यो सायनी. सॅनिटेशन, नितळ पिवपाचे उदक व्यवस्था ह्या मुळाव्या साधन सुविधा सयत सुधारित कुटबण जेटीचे मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी उक्तावण. कॉलेरा दुयेंस पातळ्या उपरांत सरकाराचे नितळसाणी वटेन पावल. आणि जीप ऑपरेटरांच्यो मागण्यो पुराय जाल्ल्यान दूधसागर निमणो पर्यटकांक खातीर उक्तो. आयतारा घसघसो पळोवंक पर्यटकांची गर्दी. गोयचे 108तले 21 गांव इको सेन्सिटिव्ह एरियेतल्यान भायर काडपाक गोंय सरकाराचे यत्न. केंद्राची एक्सपर्ट टीम गोंयांत येवन ग्राउंड रियलिटी तपासतली. केन्ना येतले ती तारीख अजून ठरिल्ली ना, मात नोव्हेंबरांत येवपाक शकतात. मंत्री आलेश सिकेर उलयलो. गोंयांत येवन पळोवणी करपाची गोंय सरकारान खंय विनवणी केल्ली. ESA team from Delhi is coming to go at our request because we have demanded that many a village be dropped. We have substantiated our demand. We had formed a team which consisted of senior officers, senior scientific officers, with people who had specialities in various fields. So we organized, we submitted our report. They had certain questions. We said, you please come to Goa, visit the sites yourself and convince yourself that. So they will come, though the dates are not yet finalized. But we expect them within this month. मालपे कर्नाटक सावन गोयचे दर्यांत नुस्तेमारी करपाक आयिल्ल्यो 2 बोटी धरल्यो. कोस्टल पुलिसांची गोयच्या रापणकारांचो एकवटाच्या वांगड्याक घेवन कारवाय. 60 बोटी आशिल्ल्यो. चडश्यो पोळ्यो, पूण रापणकारांचो दावो. बोटीक फक्त फायन मारून सोडच्यो न्ही, त्यो सीज करात म्हण ऑलेन्सियो सिमॉयस मागता. आयज फाटले 2-3 वीक हे मालपेचे बोट तोडेक येवन परत फिशींग करपाक लागले. आनी आमचे भाव जे नेरुलचे ते भायर वचोन आनी मरीन पुलिसाक घेवन ते भायर गेले हांकां धरपाक. हे 50 जाण आशिल्ले तोडेक मात 10 मिटर. आतां जेन्ना हे धरपाक गेल्ले तेन्ना तेंच्यांनी जाव बी खातोल्ली आनी हे उरलेले बोटयो तांकां मारपाक येयले जितेत. फिशरीज डिपार्टमेंट आनी फिशरीज मिनिस्टराक हांव विनंती करता की हॅज मेड अ एक्शन टीम, पूण ते खंय ना खंय म्हाका दिसता इफेक्टीव जायना. त्या भायर जी फायन आसा ती कमी पडटा. ती फायन एटलिस्ट कित्याक ही फायन आतां
40 वर्साची ओल्ड कायदो, इट इज 40 इयर ओल्ड कायदो. तो कायदो खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय आनी फायन्स जे आहा ते 10 पाटी तरी वाडपाक जाय. आतां हे नुस्तें पळय आसा, एक बोटीचेर 10 टन, त्या बोटीचेर आनी 10 टन, अशें करून ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू द फिशरमॅन हू आर दे हू कॉट द बोट ऑलमोस्ट 50 टन फिश आसा. आतां इतलें बारीक नुस्तें जरी हे धरपाक लागले, आमकां आनी फिशरमॅनाक आनी नुस्त्यांनी खंयचें मेवतलें? जे हे बोटी आतां फायन नाका आमकां, हे बोटी आतां सील जावपाक जाय. कित्याक फायन हे ऑक्शन कमी जाता आनी आमी सांगला फिशरीज डिपार्टमेंटाक की ऑक्शन आमी घेतले म्हणून. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना ऑक्शन पळय तेंच्यांनी घेतलेलें तेन्ना ते ऑक्शन मनशाक धमकी येयलेलो. सो आमी सांगला डिपार्टमेंटाक की ऑक्शन आतां आमी घेतले, कित्याक वी डोंट वॉन्ट द प्रायस टू बी अंडर व्हॅल्यूड. हांकां जाता तितलो फायन पडपाक जाय, मिनिमम 25 लाख तरी फायन पडपाक जाय. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाचे 90% काम पुराय जाला. मुख्यमंत्री रिव्ह्यू बसके उपरांत प्रुडंटा कडेन उलयलो. 15 तारखे पयलीं खंय सगळीं कामां पुराय जातलीं. एक्सपोजिशनाक येवपी लोकां खातीर कदंब बशींची सोय करतले. फुडल्या 8 दिसां भितर सगळे कनेक्टिंग रस्ते हॉट मिक्स, मुख्यमंत्र्यान सांगले. आलेश म्हणटा सांगिल्ल्या वेळा भितर कामां पुराय जातलीं. सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशनचे रिव्ह्यू घेवपा खातीर हांव आयिल्लो. आमची सेंट फ्रांसीस झेवियर सेक्रेटरीएट जी रेडी केल्या तातूंतल्यान आमचो आलेक्स बाब रेग्युलरली आनी संदीप जॅकीस हे रेग्युलर रिव्ह्यू आनी फिल्डाचेर कंटिन्युअसली आसता. पण आज ओवरऑल कामाचो रिव्ह्यू घेता आसतना ऑलमोस्ट तशें 90% काम जे आसा पळय हे पुराय जायतेल्लें आसा. उरलेलें काम एक 5% थोडे कडेन कितें उरलां तें 15 तारखे पर्यंत सगळें काम जे आसा तें पुराय जातलें. PWDचे आसतले, पुलीस आसतले, फायर आसतले, मेडिकल एमर्जन्सी आसतले, कन्स्ट्रक्शन वर्क्स आसतले, हे सगळें काम 15 नोव्हेंबर पर्यंत पुराय जातलें. एकंदर परत एकदा रिव्ह्यू पळोवपा खातीर 17 किंवा 18 तारखे दीस परत एकदा येवन रिव्ह्यू घेतलो आनी पळयतलो. म्हाका दिसता दर फावटीच्या पेक्षा हे फावटीचें एक्सपोजिशन हे आनीक खूब बऱ्या पद्दतीन लोकांक इजिली एसेसेबल, त्या खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज म्हणजे फ्रॉम कदंबा बस स्टँड, मडगांव, पणजी हांच्या कडल्यान येवपी जे पिलिग्रिमेज आसात तांच्याय खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज हेची वेवस्था जी आहा पळय ही कदंबा कडल्यान करतले. सो ऑलमोस्ट सगळी तयारी पुराय जावपाक येयल्ली आसा. ती रिबंदर रोड आसत किंवा तुजो बाकीचो चिंबल रोड आसत, हे जे आसा पळय फुडल्या 8-10 दिसां भितर ते पुराय कंप्लीट जातले. See, we have gone round, we have seen for ourselves. Works are definitely in progress. Plus, minus here and there. But as I've said at the beginning, I repeat today, it is our responsibility to ensure that everything is in place before the exposition. 90% of the works, target of completion is 10th of November. Balance is 15th of November. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलाच्या आदेशा उपरांत गोंयचो हवेचो दर्जो सुदारपा खातीर आनी नॉयज पोल्युशनाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर गोंय सरकारान 3 समित्यांची नेमणूक केल्या. हवेचो दर्जो सुदारपा खातीर ह्या समित्यांक वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो दिवच्यो पडटल्यो. तशेंच केंद्र सरकारान राज्या खातीर थारायिल्ल्या एमिशन रिडक्शन टार्गेटा खातीरूय समिती जापसालदार आसतल्यो. हवेच्या दर्ज्याचेर नियंत्रण दवरपा खातीर राज्य सुचालन समितीचे मुखेलपण मुख्य सचिव करतलो. हवेचो दर्जो सुदारपा खातीर उपाय चालीक लावपाचेर समिती देखरेख करतली. दुसरी समिती म्हळ्यार स्टेट एअर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग कमिटी. पर्यावरण सचिवाची ह्या समितीचो मुखेली म्हूण नेमणूक जाल्या. राज्याच्या एअर क्वॉलिटी आनी नॉयज पोल्युशनाच्या कृती आराखड्यांचो नियाळ घेवपा खातीर समितीची अर्दवर्सुकी बसका जातली. तशेंच हवेचो दर्जो सुदारपा खातीर सुचोवण्यो दितले. केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण राज्या खातीर थारायल्ले एमिशन रिडक्शन टार्गेटा खातीरूय समिती जापसालदार आसतली. थळाव्या पावण्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंय खातीर डिस्ट्रिक्ट एअर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग कमिटी स्थापन केल्यात. ताचे मुखेलपण जिल्लोधिकारी करतलो. हवेचो दर्जो बरो दवरपाची जापसालदारी हे समितीचेर आसतली. तशेंच ह्या समितीक भौशीक कागाळींचेर उपाय आनी हवेचो दर्जो सांबाळपा खातीर उपाय काडून ते चालीक लावचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आदलो क्रिकेटर आशिष नेहराच्या बेकायदेशीर बांदकामा वयल्यान केळशी ग्रामसभा तापली. प्रकरण GCZMA कडेन आसा. पंचायत 25,000 मेरेनच फायन मारूंक शकता. पंचायतीन नेहराक कसलेच परवाने दिल्ले ना म्हण सरपंच डिक्सन वाजान स्पश्ट केले.
रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवचो नवो रिजनल प्लॅन जाय म्हण ग्रामसभेत थाराव. की कोंकणी आमची रोमी भाशाक आमी स्पेशल स्टेटस दिवपाक देवनागरी बरोबर एक रेजोल्युशन पास करून घेवपाक. ह्या आदी पोलासांनी 2 पंचायतींनी ऑलरेडी पास केला, रेजोल्युशन पास करून धाडला आनी आमचे पंचायतीन आयज पास केला. देखून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हादय फॉरेस्ट जे आहा ते टायगर रिजर्व एरिया म्हणून डिक्लेअर करपाक तेवूय रेजोल्युशन आमी घेतला. स्पेशल स्टेटस टू गो अप. न्यू रिजनल प्लान जे आमचो पयलो रिजनल प्लान आसलो तो स्क्रॅप जाला, बट देर इज अ नीड ऑफ द आवर द न्यू रिजनल प्लान. सावथाकूच न्हू आख्खे गोंयांत सानबंद हो आमचो नाका. सँडबॅगाचेर उलयताय. देर आर टू इश्यूज देर, सँडबॅग आनी रोड इन आशिश नेरा. They are not talking about road, they are talking about the sandbag, the erosion. That is the neck part of the. गांवान पळय डेव्हलपमेंट येतले जाल्यार ताका सस्टेनेबल मेगा हावसिंग प्रोजेक्ट जावं तुजे लोकां गेले रावपाचे सेकंड होम फ्लॅटां ती येवची न्हू. पंचायत हॅव नो रोल. आय हॅव शोन ऑल द NOCs. One is from the MLA, one is from the local person and from the department. So आमगेलो रोल काय ना. We want to protect the shore. So आयज लोकांक सगळें दाखयलां with paperwork documentation that without panchayat NOC they have done. So that issue is resolved. Now about his road, the matter is with CRZ. CRZ and then hearing dila. आमी एक notice धाडला. So CRZ probably will give him final hearing and to restore the land back to original. चोडण जुंव्यार येवपी मेगा प्रोजेक्टाक थळाव्यांचो विरोध. पंचायत दाखय लिपय करता म्हण लोकांचो आरोप. आदींच हांगा लायटीचो आनी उदकाचो उणाव आसा. प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार जुवेकाराक आसा तेंय मेळचें ना. प्रोजेक्टाक विरोध करपाक थळाव्यांनी सिग्नेचर कॅम्पेन सुरू केल्या. आतां मेरेन 2,000 लोकांनी सायनी केल्यात, थळावे सांगतात. नमस्कार रविवार. आमी सद्या चोडणा गांवांत आसा आनी हांगासर येता वयता थंयसर आमकां दिश्टी पडटा तें म्हटल्यार चोडणा एक काही जाग्यार बॅनर मारलेले की सेव चोराव आयलंड. नेमको कसलो प्रोजेक्ट येवपाचो, कितें येवपाचो आसा ते तेंचे कडच्यान जाणून घेवया. We have come to know that there are 3 or 4 projects which are coming over here. 2 are confirmed. One is a mega project which is termed as an eco-tourism project, and they have been seeking all the permissions required to go ahead with this project of theirs. A total land area of 1,48,000 square meters has been purchased, which happen to be fields, Khazan land. The sale deeds have been registered, the Form 114s have come on their name, and they seem to be sailing through. उदकाची खरेंच शॉर्टेज आसा चोडणान. जाल्यार येदे व्हड मोठे आयज प्रोजेक्ट जर चोडणान येता पळय न्ही ते येयले जाल्यार आमकां उदीक कशें जातलें. आनी एक म्हणल्यार आमकां जी लायट आसा, जी चोडणान जी लायट आसता ती चडशी चोडणान खोल्लेच्यान येयल्ले कारणान खंय तरी आमकां ती आमची ती कॅपेसिटी आसा ती भरूंक शकना ते. येदो मोठो आयज जर गोंयभर घासता तो इशू सपोज आमदाराक खबर ना जाल्यार म्हाका तर एक जोकूच कसो दिसता. आयज जेन्ना आमी एक 2-3 दिसांकूच आमी जेन्ना सायनीक भोंवताले पळय न्ही जे आमचे वांगडी, तेन्ना 1,500 ते 2,000 लोकांनी सायन मारल्यो. जे आमचे 5,000 लोकां भितरले 1,500 ते 2,000 लोक सपोज जर आमकां सायनी दिता म्हळ्यार दीस शोज दॅट चोडणेकार आमी कितले एक्टीव आसा ते. आमी सुशेगाद ना. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पायत राहत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. अलमोड घाटात 3 गाडयांचो ॲक्सिडेंट.
टेम्पो, बस आनी एक कारीचो आस्पाव एक्सिडेंटांत एकलो सोंपलो म्हण म्हायती. बेंगळूरचे खंयची बस आयली, दोनी मारली, मोकली ती गाडी आनी हांव आसा सायडीक स्लो आसा. ती बस आयली, आंगार येयली न्ही, आमकां ती म्हजी गाडीक ती घश्टून केली. आमी आतां परवरी वयताले. ही गाडी तुजी न्हू? हय, ही गाडी म्हजी. तुमकां घश्टून गेली ती गाडी. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आयतारा सुदारीत कुटबोणा जेटीचे उक्तावण केले. फाटल्या दिसांनी ह्या वाठारांत कॉलेरा दुयेंस पातळिल्लें. उपरांत हांगा सॅनिटेशन आनी नितळ पिवपाचें उदक ह्यो मुळाव्यो साधन सुविधा हाडून सुदारीत जेटीचें उक्तावण केलें. पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेरा, नुस्तें वेवसाय मंत्री निळकंठ हळर्णकार, थळावो आमदार तशेंच हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आयतारा सुदारीत कुटबोणा जेटीचें उक्तावण केलें. ह्या सुदारीत जेटीचेर सॅनिटेशन फॅसिलिटी तशेंच नितळ पिवपाच्या उदकाची सुविधा आसा. उक्तावण सुवाळ्याक पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेर, नुस्तें वेवसाय मंत्री निळकंठ हळर्णकार, थळावो आमदार तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कांय दिसां फाटीं कुटबोण जेटीचेर तशेंच आडेकडेकच्या वाठारांनी कॉलेराचें दुयेंस पातळिल्लें. सॅनिटेशन, पिवपाचें उदक आनी हेर साधन सुविधा नाशिल्ल्यान ह्या दुयेंसाची लागवड जाल्ली. हें दुयेंस पातळिल्ल्यान कांय कामगारांनी आपलो जीव लेगीत वगडायलो. ह्याच फाटभुंयेर सरकारान हांगासरल्या कामगारांच्या भलायकेची जतनाय घेवपाच्या हेतान कळाव करिनासतना सॅनिटेशन फॅसिलिटी आनी पिवपाच्या उदकाची वेवस्था ह्यो सुदारणा ह्या जेटीर केल्यो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. दूधसागर घसघशार पर्यटकांची गर्दी. आयतारच्यान जीप येरादारी सुरू जाली. शेनवारा आंदोलक जीप ऑपरेटरांनी मुख्यमंत्र्या सयत राती उसरां चर्चा केली. मागण्यो पुराय जाल्ल्यान जीप ऑपरेटरांनी आंदोलन फाटीं घेतलें. मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ल्या प्रमाण 1 म्हयनो कावंटर आनी वेबसायट चालू दवरून काम करपाची जीप ऑपरेटरांची तयारी. आमी आयज आसा ते वॉटरफॉल कुळ्या हांगासर आनी ज्या वॉटरफॉलाक लागून हांगासर जो इश्यू आशिल्लो दूधसागर टूर ऑपरेटर्स आनी काही मागण्यो आशिल्ल्यो तेंच्यो मान्य जायना म्हणून हो वॉटरफॉल चालू जावपाचो उरलेलो आनी काल खंय तरी हो सुरू जातनाच सकाळी बोवाळ जालो. त्या उपरांत माजी खासदार विनय तेंडुलकर बाब हांगासर येवन तांणी मध्यस्थी येवन सीएमा कडेन फुनाफुनी करून हो खंय तरी मागीर काल सुरू जालो आनी काल संध्याकाळी जी मिटींग जाली सीएमा वांगडा आनी तेच्या उपरांत तांकां जे डिसिजन म्हणल्यार सद्या 1 म्हयनो ऑनलायन जशें बुकींग जाता तशें तुमी जीपी चलया आनी जो GTDC चार्जीस आशिल्ले 177 ते 50 रुपया कितरी केल्या अशें करून जे कॉम्प्रोमायज केल्ले आसा आनी त्याच विश्वासाचेर सीएमान दिल्ले एश्युरन्साचेर आयज खंय तरी सगळे हे जीप ओनर्स टूर ऑपरेटर्स हेंच्यांनी आपले हेजे आसा सुरू केल्ले आसा वेवसाय. काल सगळे चालू जाल्ले तितूंतल्यो 110 ट्रिपी जाल्ल्यो आनी आयज सध्या चालू आहा त्या प्रमाणे आतांच्या हिशोबाचेर 135 गाडयो जाल्यात आनी अजून ना आयज नॉर्मली सगळ्याक लोकांक म्हणजे सगळे जीप ओनराक आपयन हाडून जो सीएमान आमचे कडेन मुद्दो मांडलेलो तो आमी लोकांक सांगून लोकां कडच्यान आमी बरी हे घेतल्या आनी लोकांनी आमकां सांगलां की 1 म्हयनो चलोवपाक आमकां कांय येना म्हणून पूण दोतोराचेर विश्वास धरून चलोवया 1 म्हयनो अशें आमकां सांगलां. कुळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. श्रीधर सतरकारान गळफास लावनूच आत्महत्या केली म्हण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जालां. जॉब स्कॅमात पुजा नायकाचो कथीत साथीदार म्हण पुलिसांनी सतरकाराची चवकशी केल्ली. शेनवारा सतरकाराची कूड मंगेशी रस्त्या कुशीक सांपडिल्ली. पुलीस फुडलो तपास करतात. पुजा नायक कॅच फॉर जॉब ह्या प्रकरणात श्रीधर सतरकर हो आसा म्हणून आनी तेन्ना ताका मार्दोळ पुलिसांनी चवकशीक लागून आपोवन येलो आनी तिजे जायते कॉन्टेक्ट नंबर जावं हे श्रीधराचे तिजे कडेन मेळ्ळे. तिजी स्कुटरूय पुजा नायकाच्या नांवार रजिस्टर आशिल्ली. जेन्ना हे सगळे उक्ताडार येयले तेन्ना श्रीधर सतरकर हांणी ज्या दिवाळी नरकासुरा दिसा बेपत्ता जाल्लो आनी ताजी स्कुटर सावेऱ्या वाठारांत मेळ्ळी आनी थंयच सकयल झाडांनी ताणें गळफास लायला अशें कळोंक येयलें. आयज तिजो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयिल्लो आसा आनी ती गळफास आत्महत्या अशें म्हणून पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान सिद्ध जाल्लें आसा आनी त्याच प्रमाणे जो VCR रिपोर्ट आहा तो तेंच्यांनी
फुडल्या चवकशीक लागून धाडला. एक वटेन दिसता की खंय तरी अशी नांवां उक्ताड्यार ओपन जाल्ली आनी खंय तरी ताका भंय आसलो काय कितें म्हणून तो मेन विटनेस आनी आरोपी आसूं शकता आनी ताणें भिवून ही गळफास लायल्या काय म्हणून. पण पोलिसांनी फक्त ताका चवकशी केल्लो, पण चवकशीन तेजे कडेन कितले वेव्हार लोकांनी केल्ले जावं तो मिडिएटर आसलो काय कितें हें सगळें गुपीतूच उरलें. पुजा नायक आतां मारदोळ अटके नंतर बिचोली पोलिसांनी ताका अरेस्ट केल्ली आसा, अटकेन दवरल्ली आसा. स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. एक भास एक लिपीक ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो विरोध. कोंकणी भाशेच्या हेर 4 लिपींक समान दर्जो दिवपाच्या मागणेक धरून जानेरांत गोंयांत अखिल भारतीय परिशद जातली. मंगळुरांत जाल्ल्या ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या बसकेंत थाराव. गोंयांत परिशद घेवन गोंय सरकाराचेर दबाव घालपाचो खंय यत्न आसतलो. आमी एक निर्धार घेतला की जानेवारी म्हयन्यांत गोंयांत आमी एक अखिल भारतीय परिशद जमयतल्या. सर्व लिपीक समान हक्कां ह्या विशयांत लोक जमतलो आनी गोंया सरकाराचेर आमी दबाव घालून पळयता की गोंयच्या राजभास कायद्यांत रोमी लिपी ही तांणी सर्वयले चळवळ चलयतले. कित्याक म्हळ्यार एक लिपी एक भास ही चलना. आयज हांगा मेंगलोरांत थाराव जालो. कर्नाटकी जायती एसोसिएशन हांगा आसली, तांणी सगळ्यांनी थाराव घेतला की आमी जानेवारीच्या म्हयन्यांत भारतीय कोंकणी महासभा घडोवन हाडची म्हणून. जातली जानेवारीचे 3 तारखेर रवींद्र भवनांत. आनी मागता सगळे कोंकणी मोरया लागीं सगळीं एसोसिएशन्स हे 3 स्टेटीन आसा, जे कर्नाटकान, मल्या केरळांत, महाराष्ट्रांत, मुंबय आहा, तेणी सगळ्यांनी एसोसिएशनांनी हातून भाग घेवचो. हें जावन आसा व्हडलें स्टेप. पयलेच फावट आमी एकवटाची पावलां मारतात. हाणें सुरवातेक असो एक पावल उबारलेलें की गोंयांत राजभास कायद्यांत रोमी लिपीचेर ओनीत जाल्या ती सोंपोवपाक. पूण आतां अशें दिसून येयलां ही रोमी लिपीचेरच ओनीत न्हय, पूण बाकीच्या नागरीक सोडून बाकीच्या सगळ्या लिपयांचेर ओनीत जाली आसा कोंकणीच्या. आनी ही ओनीत सोंपोवंक आतां ग्लोबल कोंकणी फोरम हाच्या फुडारपणा खाल अखिल भारतीय कोंकणी महासभा जाता आनी ते सभेक हो विशय येतलो. उटाची दिवचले प्रेरणा यात्रा जाली. लोकांचो बऱ्या तरेन प्रतिसाद मेळटा म्हण उटा संघटनेचे फुडारी सांगतात. गोंयभर 700 वाड्यांचेर खंय यात्रा पावली. संघटनेक 20 वर्सां पुराय जातात. त्या निमतान 10 नोव्हेंबराक फर्मागुडी GEC ग्राउंडार खंय जाहीर मेळावो जातलो. उटा संघटनेन जाहीर केला. युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन अलायन्स अर्थात उटा आणि या उटा संस्थेन उटा प्रेरणा यात्रा जी आमची काणकोण घावडोंगरी मल्लिकार्जुनांतल्या स्थळांतल्यान सुरवात जाल्ली ती आयज बिचोली तालुक्यान मल्लिकार्जुना देवळा कडेन आमी आसात. त्या संघटनेचे प्रेरणाची यात्रेक उत्कृश्ट पैकी प्रतिसाद मेळटा. काणकोणच्या पोतान हे आमच्या मंगेश आनी दिलीप स्वर्गीय तांकां आर्गां ओंपलेले आसात. वेगवेगळ्या वाड्या गांवांनी आयज ही रथयात्रा जी आसा ती भोंवलेली आसात. आमचे वाडा तिथे उटा ही संकल्पना घेवन जेन्ना उटा संघटना संपूर्ण गांवभर फिरताली जवळ जवळ 700 वाडे आयज उटा संघटनेन वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळ्या वाड्यांनी अश्यो सभा बैठकी घेतली आसा. आनी त्या बैठकीच्या माध्यमांतल्यान उटा संघटनेन 2004 जी संस्था स्थापन जाली बरोबर 6 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा 20 वर्सां पुराय जाली. तेन्ना 20 वर्सांचो कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान मनयचो अशा पद्दतीन उटा संघटनेन सगळ्या अनुसूचित जमातीक आदिवासी भावांक भयण्यांक संपूर्ण गोंयभर उलो मारलो की येता ते नोव्हेंबराच्या 10 तारखेक बरोबर 2.5 वरांचेर फर्मागुडी GEC ग्राउंड जो आसा त्या ग्राउंडाचेर मोठो महामेळावो आयोजीत केल्लो आसा. तेन्ना महामेळाव्याक सगळ्यांनी मोठे संख्येन उपस्थित रावची.
नुवेच्या नव्या इगर्जेत माय देस पोरबेस फेस्त मनयले. नव्यान बांदिल्ल्या ह्या चर्चीत सायबीण मायचे हे पयलेच फेस्त. भाविकांनी भोव भक्तिभावान व्हडा संख्येन हजेरी लायली. सगल्यांक तुमकां किरीत पुणीन ह्या नुवेच्या आमच्या भाव भयणांक माय देस पोरबेस सायबीण मायची आयची दोबाची व्हडली परब खुशालकायेची परब हांव उलयतां. आयज आमकां व्हड खुशालकाय कित्याक आदले इगर्जेंतान नवे इगर्जेन पयले फावट ते सायबीण मायची परब आमी समोर उमटा. हें आमकां एक व्हडलें देणें आनी ह्या देण्या पासत दिनवासतना एदी व्हडली इग्रोज आनी आमकां देवाचें देणें म्हणटना किरीतपणीन आयच्या दिसाक वाकाणटा दिनवासता बरो वावर करून गेल्ल्या फादर विक्टर रॉड्रिगीस ताचेच वरवीं येदें व्हडलें मंदीर आमकां मेळ्ळें आनी ह्या मंदिरा वरवीं सायबीण मायची भक्ती वाडूंक आमकां आदार मेळ्ळो. म्हणटकूच ह्या आयच्या दोबाची परबे दिसाक तुमकां सगल्यांक संवसारी वो एकल्या भाव भयणांक आनी किरीतपणीन आमच्या नुवेच्या गांवांत आमच्या भावा भयणांक सायबीण मायन आपल्या आशिर्वादान भरूं. जसो एक आवयचो मोग मोयपास आमी पळयता तेच भाशेन हे सायबीण मायचो मोग आमचे मदें सदांच आसूं. देवान आमकां हे सायबीण मायचे मजतीन राखूं आनी सांबाळूं. हॅपी पीस. गॉड ब्लेस यू ऑल. मयेच्या थळाव्यांनी तशेंच कांय समाज वावुरप्यांनी दिपोत्सवा निमतान दिवे पेटोवन मयेच्या तलावांत सोडले. मयेचो तलाव हें एक पर्यटन थळ म्हूण फामाद. मात थळाव्यांच्या म्हणणे प्रमाण ह्या थळाचो दर्जो शेणत चल्ला. हांगचें सुशोभीकरण जावचें, तलावाची सोबीतकाय आशिल्ली तशी जावची म्हण थळाव्यांनी तळेश्वराक गाराणें घालें. आयज तुम्ही सगळे हांगा जमल्यात एकाच उद्देशान की हो तलावाक एक बरी एक उर्बामेज एक नवी उंच भरारी म्हणजे पर्यटन दृश्ट्या आमी म्हणटा की गोंयांत वर्साक 10 मिलियन म्हणजे 1 कोटी ट्युरिस्ट येतात बरोबर न्ही. तर भितूरले 1% सुद्दां आमच्या मयेन तलावार हांगा येत न्ही जाल्यार वार्षिक उलाढाली 100 कोटीच्या वयर येतली. आनी ह्या उलाढालीन सहभागी जातलो आमचो स्थानीक जो हांगा उदरनिर्वाह करता डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली. सो आमी सगळे जाण मिळून प्रार्थना करया आनी ह्या तलाव पर्यटन दृश्ट्या एक बरें तेका नामनेचें स्थान गोंयांतच न्ही तर भारतभर हे आमच्या मयेन तलावाक पर्यटन दृश्ट्या बरें नांव मेळचेची प्रार्थना करया सामुहीक. आयज ह्या मये वाठारांत सम्राट क्लब मयेन ही पॉझिटिव्ह एनर्जी आमकां हांगासर हाडिल्ली आसा आनी म्हाका निश्चितच खात्री आसा की हांगा जायते ट्युरिस्ट येतले आनी ट्युरिस्ट येत आसता पुराय दिसभर हांगा ट्युरिस्ट स्पेशल गाडयो हायर करून येतात. आमी आमच्या वेबसायटीर आमच्या सोशल मिडियार सदांच मयेक प्रमोट करीत आसता आनी आमकां निश्चितच खात्री आसा की हांगा जायते ट्युरिस्ट येतले. तुमच्या भागाचे आमदार बाब प्रेमेंद्र शेट ते जातीन हांगासर लक्ष दितात. ते वेळोवेळी ट्युरिझम डिपार्टमेंटा कडेन संपर्क साधतात आनी हांगासर ट्युरिस्ट येवपाक लागून हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें जावपाक लागून तांचोय वावर खूब बरो आसा. तशेंच आमचे चेअरमॅन बाब गणेश गांवकर जे ट्युरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन आसात तांचें हांगासर लक्ष आसा आनी निश्चितच येणाऱ्या काळात आमचो प्रयत्न आसतलो की हांगासर चडांत चड ट्युरिस्ट येवपाक जाय. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.